नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कालुसाच्या व्हिडिओ वेल्यान विधानसभेत बोवाळ आमदार निलेश काब्रालान कालुसाच्या गोंयकारांच्या घरा संदर्भांतल्या व्हिडिओचेर विधानसभेत मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवणी। कालूस कित्याक उलोवंक शकना म्हूण मुख्यमंत्री चाळवलो। नगर नियोजन खात्या संदर्भात विदेशाचो मंत्री विश्वजिताक प्रश्न प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत जाप दिवपाक मंत्र्याचो न्हयकार। विरोधक फुर्योज सभापतीच्या होद्यान घेतली दाव। सभापतीन प्रकरण हाताळपाक विरोधकांक केले थंड। रेड कॅबाक परवाने दिल्ल्या ऑपरेटरांनी गाडयो स्वताच्या जाग्यान करच्यो पार्क। रहिवाशी इमारती भायर पार्क केल्यार करतले कारवाय। येरादारी मंत्री मोविनाची शिटकावणी। आमदार दिगंबर कामतीन विचारिल्लो प्रश्न। फाटल्या 6 म्हयन्यांत वाडला पर्यटकांचो आंकडो। पर्यटन मंत्री रोहन कवटेची विधानसभेत माहिती। गोंया भायल्या गोंयकारांक पर्यटक मानून वडयला पर्यटकांचो आंकडो। आमदार मायकलान केल्लो दावो। मराठीक राजभाशेचो दर्जो दिवचो म्हूण आमदार जितान शून्य प्रहारा वेळार मांडिल्लो प्रस्न। विरोधी प्रश्न फुडारी युरी आनी विजयान जिताच्या प्रस्तावाक केलो विरोध। राजभास कायद्यान दुरुस्ती करात सरकाराक आव्हान। 16 जानेरा बाबतीत सरकाराचो महत्वाचो निर्णय। 2026 सावन दर वर्सा जनमत कौल दिसाक जातल्यो सरकारी कार्यावळी। राजभास संचालनालय नोडल विभाग म्हूण करतले काम। अधिसुचोवणी जारी। आता खबरो विस्तारान। टीसीपी बोर्डाचेर कोणाकोणाची निवड केल्या काय म्हूण आमदार विरेशान विधानसभेत प्रश्न विचारलो। ताका टीसीपीच्या 39A वांगडा जोडून प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत जाप दिवपाक मंत्र्यान न्हयकार दिलो। मंत्र्याच्या न्हयकारा उपरांत विरेशा सयत विरोधक चाळवले। जाप जायच म्हूण सभापतीच्या सामकार धाव घेतली। ह्या बोवाळाक लागून कामकाज कांय वेळ बंद उडयले। उपरांत सभापतीन ह्या विशयान लक्ष घालपाची जाप दिल्ल्यान विरोधक शांत जाले। टीसीपी बोर्डाचेर कोणाकोणाची निवड केल्या काय म्हूण आपल्याक कळपाक जाय। ह्या बोर्डार निवड जावपा खातीर कितें निकश आसात काय म्हूण विरेशान प्रस्न विचारिल्लो। ह्या प्रकरणाक टीसीपी कायद्याच्या 39 कलमा वांगडा जोडून हे प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत ताका जाप दिवपाक नगर नियोजन खात्याचो मंत्री विश्वजितान न्हयकार दिलो। ताका लागून विरोधक चाळवले। टीसीपीच्या दरेका मुद्द्याचेर न्यायालयाचे कारण दिवन मंत्री जाप दिवपाक न्हयकार दिता म्हणीत आमकां जाप जायच म्हूण विरोधक उठले आनी सभापती सामकार धाव मारली। ह्याच बोवाळात सभाघराचें कामकाज 10 मिनटां स्थगीत दवरचें पडलें। उपरांत सभापतीन विरोधकांची समजूत काडून ह्या विशयात सरकाराक लक्ष घालपाची सुचोवणी केल्ल्यान विरोधक शांत जाले आनी उपरांत सभाघराचें कामकाज सुरू जालें। हे सगळे लिपोवन दवरूं सोदता 39 नांवान स्पीकर सर अशें हे करता मंत्री अनस्टार क्लियर कट सांगता प्लीज आयकून घ्या। इन्फॉर्मेशन मागता तितून 39 कशी येयली मिनिस्टर आन्सर दिवचो सर। बसूं नाका म्हूण सांग। हांव बी तशें उलोवंक शकता पण तेका कितें विचारूंक जाय तेका टीसीपी बोर्ड जेन्ना म्हणटा टीसीपी बोर्डाचे आमी इन्फॉर्मेशन मागता कोण मेंबर आसा टीसीपी बोर्डान क्रायटेरिया कितें आसा कितें पास केला टीसीपी बोर्डान तेन्ना आमी जेन्ना सांगता तेन्ना 39A जो क्लॉज आसा आनी सेक्शन रूल लायता कोट करता सबज्युडिश मॅटर म्हणून हे कशें जावपाक शकता। टीसीपीच्या मुद्द्याचेर विरोधक एकठांय आयिल्ले आसतना आमदार विजय सरदेसाय मात वोगी बसून आशिल्ल्याचे दिसून आयले। एका वटेन बोवाळ सुरू आशिल्लो जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विजय मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा करतना दिसून आयलो। एवरीडे इन्फॉर्मेशन हे करो मंत्र्यान सांगले सबज्युडायस असल्यामुळे सबज्युडायस असल्या विरेश बाब जाग्यार बस विरेश सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटां स्थगित करता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। रेंटो कॅबाक परवाने दिल्ल्या त्या ऑपरेटरांनी आपल्यो गाडयो स्वताच्या जाग्यात पार्क करच्यो। तांच्यो गाडयो रहिवाशी इमारती भायर पार्क केल्ल्यो दिसल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री मोविन गुदिनोन दिल्या। रेंटो कॅबाच्या पार्किंग विशीं आमदार दिगंबर कामतीन प्रश्न विचारिल्लो। Every day apprehension in the minds of the people of Margao about opening
of rent-a-cab offices at various places in residential areas, creating serious law and order problem. Speaker sir, rent-a-cab permission दिता तेन्ना तांच्या परमिशनाचेर ऑफिसाचो एड्रेस सारको घाल्लो आसता. They are supposed to operate from that office. आता कितें जालां हें मडगांव विक्टर हॉस्पिटल आसा पळय त्या लेनीन थंय 3 ऑफिसां आयल्या आनी दे आर ब्रिंगींग एंड कीपिंग देअर कार स्कूटर्स देअर पार्क करून दवरता, डिप्रायविंग रेसिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स to keep their path. There will be serious law and order problem if immediate actions are not taken. So I request the transport minister to take immediate action in this matter. Give direction to the RTO. हे चडूच प्रॉब्लेम सगळे कडेन जाला. ओन्ली अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो विक्टर हॉस्पिटला फुडल्यानूच न्हय, तेणें सांगलां तशें 3 जाणांना ऑफिस घेवन फूल पार्किंग बिल्डिंगेचे हॉस्पिटलांतसून लोक भितर भायर सरपाक मेळना. आय हॅव ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड माय डिपार्टमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. एक ऑपरेटर ऑपरेशनल प्लेस इज सेरावली and parking करता हांगा. We are going to take the strictest action. I already instructed the officer. गोंयच्या पर्यटनाचो मुद्दो विधानसभेन बरोच गाजलो. गोंयांत पर्यटन देंवला म्हूण भाजपाचोच आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकारा आड भुमिका घेतली. गोंयचें पर्यटन देवूंक ना तें वाडलां म्हूण पर्यटन मंत्री रोहनान सांगलें. पळयात पर्यटनाच्या मुद्द्यावेल्यान विधानसभेन रंगलेले केस्तांव दी कोफुसांव. गोंयांत सध्या पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात देंवला असो दावो कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत केलो. फॉरेनाक आशिल्ले गोंयकार गोंयांत येतात तेन्ना तांकांय पर्यटक मानले वता. ताका लागून ह्यो पर्यटकांचो आंकडो वाडला आसतलो. तशेंच युरोपियन देशांतल्या पर्यटकांक विजा ऑन अरायव्हल ही सुविधा दिली जाल्यार गोंयच्या पर्यटना खातीर ती गेम चेंजर थारपाक शकतली असो दावोय मायकलान केल्लो. तशेंच गोंयांत आयिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो नेमको आंकडो पर्यटन खात्या कडेन ना. पर्यटन खात्यान FRRO आंकडे एकठांय करपाक कित्याक पत्र बरयलें ना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान प्रश्न केलो. ताका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें, कांय विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले काय आपल्या इश्टागेर रावतात. अशा वेळार तांचो आंकडो मेळना, पूण फाटले 6 म्हयन्यांत पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात वाडला. तशेंच विदेशी पर्यटकांक विजा ऑन अरायव्हल सुविधा दिवपाचे फायदे आनी लुकसाणूय आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो म्हूण मंत्री खंवटेन विधानसभेत आश्वासन दिलें. ट्युरिस्ट हे वाढल्या काय देंवल्या म्हणजे इंडियन ट्युरिस्ट आणि फॉरेन ट्युरिस्ट. आन्सर बरो लेंदी दिला स्पीकर सर. ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हांव हाडून दिवंक सोदता. तो इयर 2020सून मागलोलो स्पीकर सर. 2020चो जो डेटा आमकां दिला UK सून 1,07,353 ट्युरिस्ट येयले म्हणटा. तितून पोर्चुगलाकसून 15,661 ट्युरिस्ट. आता इथून कितें आहा हो डेटा खंय तरी चुकलोला. कित्याक चुकलोला स्पीकर सर? हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की 2020 कोविड येयले आनी कोविड येताना आमचे जे UK आमचे गोंयकार जे वचोन UK सिटीजनशीप जाले म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले. थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर ते परतून येयले आणि अरायव्हल दाखयले पोर्चुगल 15,661. 2020चे उलयता हांव डेटा. होम डिपार्टमेंटान in part B it has stated that FRRO can obtain the data of foreign nationals visiting Goa as and when required, but till date no such requirement has arisen. Number D, it has stated that tourism department did not share any data, any letter, any communication. What you have shared, what Michael Babu is saying, I have read those letters. They seem to be like love letters. You have requested. Every time we come here, they say a joint delegation has to go to Prime Minister, has to go to Tourism Minister. या मोठे. त्यानंतर काय जाणा तुमकां अपॉइंटमेंट मेळना. आर प्रश्न मुगेलो very simple. When FRRO is aware of the situation in the state, खास करून with international tourists, why are you hesitating from taking data from them? आता स्पीकर सर, जेन्ना आमी टुरिस्ट देंवल्या म्हणून एक भ्रम घालता. आमी पहिले गोंयकार, आमी स्वताक आमच्या गोंयचो आमकां अभिमान आसपा जाय आनी आमी कितें करता ते नेतृत्वाचेर लक्ष आसपा जाय. टुरिजम वाडत आसा. गोवा हॅज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. लास्ट 3 years from 2022 to now, Speaker sir, various initiatives with the help of the central government under Prime Minister Narendra Modi ji and आमचे Dr. Pramod Sawant, various initiatives given. We are trying to see how international can grow. Coming back to domestic, Speaker sir, figure वाऱ्यान मारिल्ली गजाल नासता. We have a certain methodology.
हांव फक्त होच 6 म्हयन्याचो फिगर घेता. ह्या 6 म्हयन्यान स्पीकर सर जंय वास्को एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट हांचे कडेन 2 एअरपोर्ट आसात. आता जे टुरिस्ट येतात स्पीकर सर, डोमेस्टीक टुरिस्ट इन 2025 वास्को देंवल्या 34,64,490 आणि मोपा देंवल्या 22,48,268. 22,48,268 total amounting to 57,12,758 what domesticaचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सक्षम अनुवादक आणि राजपत्रा खातीर आवश्यक आशिल्लो उतरांचो सांठो कोंकणींत उणो आशिल्ल्यान राजपत्रां कोंकणींत उजवाडाक हाडपा खातीर सध्या व्हड आव्हान आसा. कोंकणींत राजपत्र उजवाडाक येवचें म्हूण वेगवेगळ्या विशयांनी शब्दावळी तयार करपा खातीर अणकार करपी प्रशिक्षण कार्यशाळा घडोवन हाडपाचो यत्न राजभास संचालनालय करता, अशी आमदार विरेश बोरकारान विचारिल्ल्या प्रश्नाची मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेखी जाप दिल्या. गोंयची राजपत्रां केन्ना सावन कोंकणींत येतली आनी ते खातीर राजभास खात्यान कसले यत्न केल्यात तशेंच ह्या कार्या खातीर कसलीं आव्हानां मुखार आयल्यात असो प्रस्न सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी विचारिल्लो. ह्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्री तशेंच राजभास मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेखी जाप दिल्या. सक्षम अणकार करपी आनी राजपत्रां खातीर आवश्यक आशिल्लो उतरांचो सांठो कोंकणींत उणो आशिल्ल्यान राजपत्रां उजवाडाक हाडपा खातीर वेळ लागतलो. राजपत्र अनुवादाचो अणभव मेळचो म्हूण प्रायोगीक तत्वाचेर 3 कनिश्ट अनुवादकांक राजपत्र अनुवादा खातीर छापणावळ आनी लेखन सामुग्री खात्यात 3 म्हयन्याचे प्रतिनियुक्तीचेर धाडिल्ले अशें मुख्यमंत्र्यान लेखी जापेत सांगलां. सक्षम अनुवादक आनी राजपत्रां खातीर उतरांचो सांठो कोंकणींत उणो आसा. वेगवेगळ्या विशयांनी शब्दावली तयार करपा खातीर अणकार करपी प्रशिक्षण कार्यशाळा घडोवन हाडपाचो यत्न राजभास संचालनालयान केला. 5 तज्ञांची समिती नेमून राजपत्राची कोंकणी उतरावळी समानताय हाडपाचो यत्न केला. हे कार्यशाळेत सुमार 200 उतरावळ आनी 110 वाक्यांचेर वावर जाल्लो. आतां मेरेन 12,000 वाक्यांश एकठांय केल्यात. आनीकूय डेटा एकठांय केल्या उपरांत कोंकणी उतरावळ आनी वाक्यांश घडोवपाचो वावर सुरू जातलो. नवे अणकार करपी तयार जावचे म्हूण अनुवाद प्रशिक्षणूय दिला. गोंय सरकारान केंद्र सरकाराच्या नवी दिल्लीच्या वैज्ञानीक आनी तकनिकी शब्दावली आयोगा कडेन समजिकायेची कबलात करून वेगवेगळ्या विशयांनी उतरावळ तयार करपाचो वावर चालू केला. फाटल्या 5 वर्सांच्या काळात राजपत्रांच्या अनुवादा खातीर फकत 2च कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ल्यो. 7 ते 13 जुलय 2023 मजगतीं जाल्ले कार्यावळीक सुमार 79,151 रुपया इतलो खर्च आयला. 14 ते 17 डिसेंबर 2023 जाल्ले कार्यावळीक 49,030 रुपया खर्च आयला. मजगती 2024 आनी 2025 वर्सा एकूय कार्यशाळा घडोवन हाडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान महत्वाचो निर्णय घेवन आतां दर वर्सा 16 जानेर म्हणल्यारूच जनमत कौल दीस हो राज्य पावंड्यावेलो सरकारी कार्यावळ म्हूण मनयतले अशी घोशणा केल्या. हे संबंधी एक अधिसुचोवणी मंगळारा सामान्य प्रशासन खात्यान जारी केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंय सरकारान दर वर्सा 16 जानेवारीक ओपिनियन पोल डे म्हटल्यारूच जनमत कौल दीस राज्य पावंड्यार सरकारी कार्यावळ म्हूण मनोवपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. हे संबंधीची अधिसुचोवणी सामान्य प्रशासन खात्यान मंगळारा जारी केल्या. 2025-26 ह्या अर्थीक वर्सा सावन राज्य पावंड्यार दर वर्सा जनमत कौल दीस मनयतले. राजभास संचालनालय हे खातीर नोडल विभाग म्हूण काम करतले. विरोधी पक्ष फुडारी गिरी आलेमावान जुलय 2024 हे संबंधी विधानसभेत खासगी थाराव सादर केल्लो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ले आश्वासन पुराय केले. 16 जानेवारी 1967 दिसा गोंयांत इतिहासीक जनमत कौल घेतिल्लो. लोकांनी दिल्ल्या मतांक लागून आयज गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावपा पासून वाटावले. हो दीस गोंयची अस्मिताय आनी लोकशाय मुल्याचें प्रतीक अशें मानतात आनी ताका लागून राज्यभर सरकारी पावंड्यार तो मनोवचो म्हूण मागणी जायत आशिल्ली. ह्या आर्थीक वर्सा 16 जानेवारी 2024 हो दीस सरकारी कार्यावळ म्हूण जनमत कौल दीस मनयतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एसटी समाजा खातीर आरक्षणाची तरतूद आशिल्ले गोंय विधानसभा मतदारसंघ फेररचणूक विधेयक 2024 लोकसभेत चर्चेक येवपाचें आशिल्लें, पूण विरोधकांनी बोवाळ घालून अडचण निर्माण केल्ल्यान ते विधेयकाक संसदेंत येवपाक पावलें ना. काँग्रेसी सयत हेर विरोधी पक्षांची ही वागणूक गोंयच्या एसटी पावाचो अपमान आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. दुसरे वटेन विरोधी पक्ष फुडारी आमी ह्या विधेयकाक कसलोच विरोध करूंक ना अशें म्हणटा. पळयात पुराय बातमी. अनुसूचित जनजाति के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं. आप अनुसूचित जाति के
अनुसूचित जाति के बारे में जब बिल की अपॉर्चुनिटी आई है, आप अनुसूचित जाति के भी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ये अच्छी बात नहीं है. काइंडली माय रिक्वेस्ट इज काइंडली गो बैक एंड बी सीटेड. Let there be a discussion. Let there be on the discussion of the STs of Goa. I am requesting you. Last 2 days we have lost precious time. Kindly go back and be seated. We lost very precious time. Today is a very important bill, sir. You all know. It is with respect to the STs of Goa. अनुसूचित जनजाति का बिल है. काइंडली अलाउ द बिल टू बी डिस्कस्ड. भारताचे आदले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचो राजीनामो तशेंच ऑपरेशन सिंदूर या विशयांक लागून एसटी समाजाच्या आरक्षणाविशीं चर्चा जावंक पावली ना. आदिवासींक 10% आरक्षण दिवपाचे विधेयक मान्यताये खातीर संसदेच्या कामकाजात आशिल्ले, मात विरोधकांच्या बोवाळाक लागून हे विधेयक चर्चेक येवपाक पावलेच ना. या विशयावयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काँग्रेसीचेर टिका केल्या. काँग्रेसीन हे विधेयकाक कसलोच विरोध करूं ना. त्याच वेळार दुसरे मुद्दे उपराशिल्ल्यान हे विधेयक चर्चेक येवंक नाशिल्ल्याचें युरीचें म्हणणें. खरें म्हणल्यार आमच्या विधानसभेंतल्यान एसटी रिजर्वेशन मेळचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हज्या टेन्युअरांत आमी तें रेजोल्युशन हांगासर पास केलें. हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. बऱ्याच जाणांक म्हज्या एसटी भाव आनी भयणी घालपा खातीर म्हणजे म्हाज्या इतको फॉलो आनी कोणी करूंक ना आसतलो. ओके, हांगा पास केल्या उपरांत कंटिन्युअसली हांव थंयचो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसतलो किंवा होम मिनिस्टर आसतलो तांकां सांगून हांव जेन्ना होम मिनिस्टर मेळटा तेन्ना तांकां तें रिमायंडूय करता. फाटलेय फावटी सेम थिंग जालें जेन्ना एसटी बील फाटले फावटी राज्यसभेन येयलें तेन्नाय तसोच विरोध केलो आनी तें बील फुडें गेलें. ह्याय फावटी परत एकदां काँग्रेसीन तेंच केलें की एसटी रिजर्वेशन दिवपाचें काँग्रेसीक ना अशें म्हाका दिसता. कारण म्हणजे जो प्रश्न तुवें मांडलो अबाउट दी एसटी बील, द काँग्रेस दे नॉट अपोज इट. जस्ट टेलिंग इट वॉज नॉट पुट. देयर वॉज अनदर थिंग विथ रिगार्ड्स टू बिहार. ओके, that was a constitutional crisis. Do not put that thing that they opposed it. Was it tabled? It was not tabled in the first place. So, मात एसटीचे बिल न्हू सर, ते गोंयाक लागून कितले जावपाक जाय इश्यू हांवें काडिल्लो. कितें आसा सेंटराक कितें घडटा कित्याक लागून जाला तें तांकां चड खबर आसतलें. पण एसटी रिजर्वेशन हो डिमांड जो आसा हो आमी विधानसभेन घातलेलो आनी तो जावपाक जाय म्हूण आमचो प्रत्येक वेळा डिमांडान जावं बाकीचे जे प्रोटेस्ट वचून केल्ले आसा. सो हो डिमांड जो आसा सेंटरांतल्यान करून हाडपाक जाय आनी सरकारान हो डिमांड जो रिजर्वेशनाचो फुलफील करपाक जाय हेच म्हाका तरी दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या वाळशी ते वाटादेव या 4 लेन बायपासाचेर वर्सा उपरांत आनीक एक पालसण कोसळ्ळां. नायकनगर वाठारांत कोसळिल्लें हें पालसण रेल्वेगांक आडकेल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. सेगीत पडपी पावसाक लागून दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर पालसण कोसळ्ळें. फाटल्या वर्सा जून म्हयन्याक 4 पदरी बायपासाचें लोकार्पण केले उपरांत म्हयन्याभरा भितर पिराची कोंड वाठारांत पालसण कोसळिल्लें. आतां ह्याच बायपासाचेर सुमार 1 किलोमीटर अंतराचेर नायकनगर वाठारांत वाळशीच्या दिकेन वतना दावे वटेन हें पालसण कोसळ्ळें. हाका लागून ह्या बायपास रस्त्याच्या कामा विशीं प्रस्नचिन्ह निर्माण जाला. आज आमी आसा ह्या आमच्या वाळशी वाठादेव बायपास रोडाचेर आसा आनी आज तुमी पळयता की म्हज्या फाटल्यान एक दरड कोसळ्ळेली आसा. ही दरड काल कोसळ्ळी आसा आनी हातूंत कशें आहा ही खरें म्हणजे रोड करून केला पळय तो मातशें आमी देखील पळोवंक जाय. ते सारके रस्त्यार आसा. आज ही दरड कोसळ्ळी रेलिंग आसा म्हणून उरलेली आसा नाजाल्यार ती कॉलेजीर करून कोसळटली आसली आनी जिवन नित्याक जातली आसली. तेन्ना म्हाका अशें दिसता की हें जें आसा जें काम आसा तें पळय बेगीन करून घेवचें. कित्याक सांग फुडें हो धोको आसा. कित्याक सांग सगळी जी भिंत आसा पळय पळयल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की ही केन्ना ना केन्ना कोसळटली. म्हजें फक्त एक रिक्वेस्ट आहा की हे फुडें अनर्थ टळपा खातीर आतां तरी ताचेर कारवाय करपाक जाय. फाटल्या वर्सा म्हाका दिसता ह्याच बायपासाचेर आनी एकी कडेन पालसण कोसळिल्लें न्हू. हय थंय जालें तशेंच हें केन्ना हाच्या घरांत इन्स्पेक्शन जावंक जाय. फुडें एक मातशें कटींग केलें आसा हे मदीं सांगलेलें आसा
पळयल्यार तुमच्या लक्षात येतलें की हांगा जो भाग आसा हो इतलो भाग आसा पळय तो अजून सामको रस्त्याक सामको तेंकून एक्चुअली 1-2 मिटर तरी भितर अजून कटींग जावंक जाय आसलें तें जावंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मराठी भाशेवेल्यान विधानसभेन बोवाळ जालो. मराठीक दुसरी अधिकृत राजभाषा म्हूण दर्जो दिवचो, सरकारी राजपत्रां मराठीन प्रसिद्ध करची असो प्रस्ताव आमदार जीत आरोलकारान शून्य प्रहारा वेळार मांडलो. मात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी विजय सरदेसायान जिताच्या प्रस्तावाक विरोध केलो. हो प्रश्न शून्य प्रहारा वेळार मांडपाक मेळना अशें सांगून राजभास कायद्यान दुरुस्ती करची अशें आव्हान ताणें सरकाराक केलें. Drawn towards the injustice done on Marathi lovers by not notifying it as an official language. Even though Marathi has deep roots, presence in Goan culture. Speaker, is this a zero hour mention? This is absolutely violation. किती अरे झिरो आसा मेन्शन करपाक कितें जालें मराठी व्हॅल्यू ना ताका झिरो आर म्हणजे झिरो आर कोण उलयता अरे व्हॅल्यू ना म्हटल्यार अरे विचार अरे ना देवाच्या आरती मराठीन करतात, पत्रिका मराठीन छापतात, पेपर सगळे नॉर्थ गोवन सगळे मराठी यांचे छापूनय येता मराठीन. सर हो कोंकणी हय सारकें कोंकणीन उलयता मराठी. अरे माझे कंपनी आज सेकंड लँग्वेज मागल्या. फर्स्ट लँग्वेज मराठीन म्हाका वाचपाक लागना. सेकंड लँग्वेज मागल्या हे म्हणून म्हाका कंप्लीट करून दी मरे. स्वाती मावशी त्यांनी जे मांडलेलं आहे ते बरोबर आहे. बरोबर नाही त्यांचा काही वेगळा विषय वेगळ्या जनका शेट्टी सांगताले तुझो लीडर स्पीकर सर किती तू किती घालो बरोबर सर आय सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हटल्यार फर्स्ट सांगूंक ना मांडपाक झिरो आवाराक मेन्शन करून जायना. फाल्यां खंयचोय कायद्याचेर हांव उलयतलो उगीच घालो की चेंज कर. बील जे हावजान पास केलां जे जाला कायदो ताजेर एक मेन्शन करप की हो कायदो चूक म्हणून हावजान तूं अमेंडमेंट हाड झिरो आवर मेन्शन करूंक मेळना. स्पीकर सर सिरियस इश्यू तशें जाल्यार हांव सगळे कायदे मेन्शन करता नाल्यार पयलीं त्यांनी सांगपाक ना हांव झिरो आवर मेन्शन करता. स्पीकर सर सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हटल्यार करूंक जायना अशें programs and literature. It has not been recognized as by the Goa government till now. I strongly urge the government to recognize Marathi Rajbhasha and notify it as a second official language. म्हापशा कुजेली वाठारांत रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. एका म्हयन्या पयलीं डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्यार वेरो गेल्यात तशेंच फोंडकुलां पडल्यात. हाका लागून ह्या वाठारांतल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास जाता. हाका लागून थळाव्यांनी कंत्राटदार आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन जापसालदारकीची मागणी केल्या. वॉर्ड नंबर 1 कुचेली म्हणटात तो नागना रोडार तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगा एक म्हयन्या फाटीं हांगा रस्त्याचें काम सुरू केल्लेलें. आपल्याच्या आमदारान नाल फोडलेलो कोण कोण आसलेले तेच्या वांगडा आनी कामाची सुरवात केल्ली. पावस सुरू जाता ते पासून जाणून बुजून हे पळोवंक शकतात लोकांक कशे त्रास जातात. गाडयो येतात वयतात, मोटरसायकली वयतात, टू व्हिलरी इतके त्रास जातात हांगा की लोकांची अशे पडून भेंडां मोडूं शकतात असो त्रास. जाणटे वयतात, भुरगीं बाळां वयतात हांगाच्यान आनी 15 कितें 20 दीस कितें एक म्हयनो जालो आसतलो टोटल. आनी हो सगळो रोड पळोवंक शकता तुमी. रोड अख्खो अन्य एरियेचो पिड्ड्यार जाल्लेलो. आमी अशेंच काम बोडगिनी चालू आसलेले आमी ते स्टॉप केल्लेले आसा. कित्याक लागून पावसाचे आनी डांबराचे पटना हे सगळ्यांक खबर आहा. इंजिनियरांक खबर आहा, PWD इंजिनियर आहा, परत आमदाराक खबर आहा. आमदार येवन थंय रावलेलो हय पावसान येयले सत्री घेवन. हे पयलीं आमदारान पावसाच्या पयलीं करूंक जाय आसलेले. एटलिस्ट वणके तरी करूंक जाय आसलेले डांबराचे रस्त्याचे. हे आतां पयशे कोणाचे? हे पयशे टॅक्स पेयरांचे पयशे. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्विंग खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय